वा कितें येवपाचें आहा बिकॉज अशें आयकल्लें की आनीक येवपाचें ओल्ड गोवा एरिया Government has principally agreed to start 2 more ferry boats at Sapedra Diwa route. हां Principally, approval is come from the government. रोरो Now- फेरी सर्वीस Yes, yes. दोन घालतले थिंगा Don't. Sapedra Diwar. हां ओके The old Goa Diwar cannot be approved. Dhakta hoto. And the process has started. It सो is बाय वेन इट विल केन्ना देखून the next financial year पहिली म्हणजे फुडल्या वर्सा सो बिफोर एप्रील by June, that is by June 26. Same- We are. सेम रोरो असतली हांगा ना 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 ती धाकटी असते रूट धाकटो न्ही तो ती 35 मिटराची ती साधारण 21 मिटराची असू शकता म्हणजे अर्धी असते आणि कॉस्टिंग कितला आहा दोनी ते आता जस्ट प्रिन्सिपली ॲग्री अप्रुवल येयला नाव द प्रोसिजर इज विल स्टार्ट एनी अबाउट न्यू फेरी बोट्स एंड ऑल ह्यो मागीर तिंचो फेरी बोट काडून दुसरे कडेन घालतले तुमी सो आनी न्यू दुसऱ्या रुटान न्यू फेरी बोट्स येवपाचें कितें कला आनी ना अजून तरी काय प्रपोजल ना हे दोन प्रपोजल प्रिन्सिपली येयला Whatever the charges will be there, the same it will be extra. it is not decided by the government it will be decided by the government. And since you have seen the experience as far as Ribandar, Shorround route, मध्ये मध्ये रोरो फेरीक प्लास्टिक लागता हे लागता, how would you take care of this concern? In fact, we have already taken care in this. We have introduced new thruster. म्हणजे ताका जर प्रोपेलराक जर कितें शिरकालें जाल्यार आमी फूल प्रोपेलर वयर काडटा ते रोप काडटा आनी परत विदीन 3 hours फेरीबोट कॅन बी स्टॉप म्हणून ताका लागून फेरीबोट मॅक्झिमम 3 वरां बंद आसता ते काडपाक तेज्या वयर फेरीबोट बंद उरना. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.